नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान. आज म्हजे बरोबर आसा आमचे सिनियर लीडर आनी सेवा दलाचे अध्यक्ष बाब राजन घाटे, महिला अध्यक्ष बाय प्रतीक्षा खलप आनी आमचे युवा अध्यक्ष बाब अर्चित नायक. आनी आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज आमकां अशा खातीर पडली की ज्या भुरग्यांनी नांव कितें ताचें केळकराचें पयलें तुषार केळकर हो BJYMचो अध्यक्ष जो आसा ताचो हो काळ एक्चुली आसपाक जाय आशिल्लो भक्ती पुजा अर्चना करपाची, पूण अंधभक्तीन गुंग जाल्लो हो तांचो भुरगो तरणाटो जें आज करूंक लागला तातूंत भारतीय जनता पार्टी कशे तरेन आपल्या युवांक वायट मार्गाक प्रवृत्त करता तें आमकां दिसलें. स्टडीचेर कॉन्सन्ट्रेट करच्या टायमार, करियराचेर कॉन्सन्ट्रेट करच्या टायमार हे भुरगे तरणाटे पयर आमी अशा जाग्यार पळय गुंडागिरी ह्या शब्दा पेक्षा कमी शब्द वापरपाक म्हाका लज दिसतली. तुमी पळयलें आसतलें आमचे नॅशनल प्रेजिडेंट जे गोंयांत आयिल्ले खरगेजी, ते जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान भायर सरताले त्या वेळार आमी अभद्र शब्दांनी वायट उतरांनी प्रोटेस्ट करता ते युवा भुरगे पयले भारतीय जनता पार्टीचे युवा. हांव अशा तरेन म्हणटा कारण प्रेजिडेंटानूच स्वता सांगला की ते युवा आशिल्ले म्हणून, पूण थंय जे जमिल्ले लोक ते पळयत जाल्यार ते युवा कशेंच दिसना ज्या तरेन ते वागताले आनी तांची वागणूक आशिल्ली ती. ज्या जाग्यार ते राविल्ले आनी ज्या जाग्यार तांकां पुलिसांनी प्रोटेस्ट करपाक दिल्ले तांच्या हातांत लावडस्पीकर आशिल्लो, स्पिकराचेर ते नारे दिताले. एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अंडर ही जागा येता, म्हणजे हाय सेक्युरिटी एरियेंत तांकां प्रोटेस्ट करपाक गोवा पुलिसान एक जागो दिल्लो आनी ते प्रोटेस्ट करनाशिल्ले तर एक जाका आमी अतिथी देवो भव म्हणपी ही भारतीय जनता पार्टी जे अतिथी गोंयांत येताले, जे स्टेट गेस्टूय आशिल्ले, he is not just the party president of AICC, but he is also the leader of opposition of Rajya Sabha. अशें आसतना एक स्टेट गेस्ट आसतना Z+ सेक्युरिटी जाका आसता ताजे विरुद्ध प्रोटेस्ट करता आनी तांकां ती जागा दिता पुलीस, गोवा पुलीस. हातूंत भितर खंय ना खंय तरी एक कॉन्स्पिरसी आमकां दिसता. गोवा पुलीस हातूंत शामील आशिल्ले काय ना हे आज गोवा पुलिसांनी स्पश्ट करपाक जाय. आनी बाब अर्चित नायक युवा अध्यक्ष जे आसा तांणी एज आय स्पीक टू यू ही हॅज फायल्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट विथ SP South about the incident. We call it nothing short of rioting with criminal conspiracy, interfering with public servants who are present there, interfering with Z+ security cordon, with Goa police, abusing अनलॉफूल रिस्ट्रेंट. हे सगळे जे सेक्शनां आसा जी BNS कायद्या अंदर येता ताचे अंदर हो क्रायम जाता आनी हाजेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स आशिल्ल्या कारणान इमिजिएटली ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले तें अजून पर्यंत जाल्लें दिसना. जेन्ना भुरगे प्रोटेस्ट करताले आझाद मैदानाचेर तांचे परमिशन ना म्हणून 1000 अननोन भुरग्यांचेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स लावपी गोवा पुलीस भारतीय जनता पार्टीचे हे गुंडा भुरग्यांक जेन्ना थंय ते प्रोटेस्ट करता तेन्ना तांचेर FIR रजिस्टर कित्याक जायना? भारतीय न्याय संहिता काय भाजप न्याय संहिता अशी वेगळी आसा की असो प्रश्न म्हाका दिसता आमकां प्रत्येक भारतीयाक पडपाक जाय. आज हे युवा जे अभद्र म्हणजे बुरशी लँग्वेज वापरून ज्या तरेचे प्रोटेस्ट तांणी त्या दिसा थंय केलो आनी ज्या तरेन तांणी त्या एंटायर कॉन्वॉयाचेर भितर आयले त्या वेळार ते बाकीचे लोकूय आशिल्ले, फॅमिलीज भायर सरताल्यो, एअरपोर्टांतल्यान ते भायर सरताले त्या लोकांचेरय तांणी म्हणजे त्या तांचे समोरूय तांणी केले. आनी ज्या वेळार गाडयो आडयल्यो त्या वेळार आमी पळयलें की तांचे गाडयेचेर घालो केलो तांणी, तांचेर ते BJPचे स्टीक आशिल्ले फ्लॅग तांणी शेवटून मारले. त्या ऑफिसर्स जे प्रोटोकॉलाचे आशिल्ले, जे Z+ सेक्युरिटीचे जे ऑफिशियल्स आशिल्ले, जे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसा तांचेरूय तांणी ते स्टीक सोडून मारल्यो, बुके सोडून मारल्यो, बुरश्यो गाळयो मारल्यो, आंगार धांवून गेले. दीज आर ऑल क्रिमिनल ऑफेन्सीस. येट नो ऑफेन्स स्टँड्स रजिस्टर्ड. प्रोटेस्ट करचे, प्रत्येकान करचे, प्रत्येकाक तो अधिकार दिल्लो आसा, संविधानान दिल्लो आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या युवांकूय दिल्लो आसा.
पण जेन्ना आमी प्रोटेस्टाचेर उलयता, आज जर तुमी पळयला आसत जाल्यार 8.3% गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा एज पर PLFS सर्वे, म्हणजे जे हाका आमी म्हणटा आमी पिरियॉडीक लेबर फोर्स सर्वे, जी नॅशनल आमी करना, सेंट्रल गव्हर्मेंटूच करता. 8.3%, 3 times हायर दॅन नॅशनल एवरेज, म्हणजे 3.1% नॅशनल एवरेज आसा आनी 8.3% गोंयची आसा. हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, अँड दीस इज अकॉर्डिंग टू मी अ कन्झर्वेटीव फिगर. कारण आज घराघरान एक अनएम्प्लॉयड यूथ दिसता. आज गोंयभर करप्शन जाता, सर्वंट कारापूर प्रोटेस्ट जाता, अशे वेगवेगळ्या तरेन प्रोटेस्ट जाता. पूण खंयच हो युवा भारतीय जनता युवा मोर्चाचे भुरगे दिसता आवाज करता आसतना अशें आमकां दिसना. कारण एक वेगळीच लायन धरल्या गुंडागिरीची. सो चीफ मिनिस्टरान ज्या दिसा सांगलें की लॉ कायदो हातान घेतल्या, प्रत्येकाचेर आमी FIR करतले, पुलिसांचेर हात घालपी लोकांचेर आमी FIR करतले. कायदो वेगळो, भारतीय जनता पार्टीच्या युवांक कायदो वेगळो. ताणें तुज्या गोवा पुलिसाच्या लोकांचेर पयर हात घालो. ताणें सेंट्रल फोर्स जे आशिल्ले थंय वर पार्ट ऑफ द Z+ सेक्युरिटी टीम, तांच्या आंगार हात घालो. तांचेर जायना FIR. कित्याक जायना? भारतीय जनता पार्टीचे प्रेजिडेंट आनी आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिवपाक जाय. काल सुभाष फळदेसाचो स्टेटमेंट आज सकाळीं वाचला की युवकांनी खंय बरे संस्कार करपाक जाय. कसले संस्कार तुमी दिता तुमच्या भुरग्यांचेर? काल ज्या गोश्टीचो निशेध जावंक जाय आशिल्लो तो निशेध करच्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचे प्रेजिडेंट दामूबाब सांगता की ते केन्ना ते बरें म्हणून. बरोबर, आय वूड हॅव लेड म्हणटा तो. म्हणजे गुंडांची टीम तयार करप आनी यू वील लीड देम. व्हेरी गुड. हेच संस्कार तुमकां तुमच्या पार्टीन आसा जाल्यार सांगचे. हांव मागता गोंयच्या लोकां कडेन, आवय बापाय कडेन, की ह्या पार्टीक तुमी फॉलो करतले. ह्या पार्टीच्या युवा असोसिएशनाक तुमी जे भारतीय जनता युवा मोर्चा आसा तांचे बरोबर तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडटले. अभद्र भाशा वापरता आसतना आमी पणजे पयले परत रिपीट करना. आनी ती लीड ताणेंच घेतिल्ली दामूबाब. ही वॉज ऑल्सो सेयींग इट. मागीर ताका प्रश्न केलो तुमच्या भितरल्या कांय लोकांनी की हें तुमकां सोंपता काय म्हणून, हें शिकयता काय म्हणून. तेन्ना तुमी तांचें तोंड पळयल्लें. पण काल कसलो स्वाभिमान अभिमान करून तो सांगता की आमचे भुरगे गुंडा जाल्या आनी आय वील लीड दॅम. तुमचे मंत्री गुंडा आशिल्ले, तुमचे आमदार गुंडा आशिल्ले, तो पर्यंत ठीक आशिल्ले. आज 18-20 वर्साच्या भुरग्यांक तुमी गुंडा करता. जे गेस्ट येता, स्टेट गेस्ट गोंयांत येता, तांचेर ते केन्ना अभद्र भाशा वापरता, तांचेर असॉल्ट जाता, तेन्ना तुमी ताका सांगता येस वी डू इट, वी वील डू इट अगेन. आनी मागीर कितें सांगता तो? म्हणजे परवा अमित शाह येतलो, अमित शाहजी येतले तेन्ना आमकां तो जागो प्रोटेस्ट करपाक दितले तुमी? त्या प्रोटेस्टाक परमिशन आशिल्ले? कित्याक तांकां अरेस्ट करूं ना त्या वेळार? कित्याक तांकां तो जागो दिलो? एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी इज अ हाय सेक्युरिटी एरिया. वाय एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी हॅज स्टील नाव नॉट रजिस्टर्ड अ कंप्लेन अगेन्स्ट देम? कित्याक ज्यो ऑथॉरिटी फाटी उरता हें करपा खातीर? वी वील नॉट लेट दीस जस्ट बी सेटल डावन. ही कंप्लेंट हाजेर जर FIR रजिस्टर जायना वी वील अप्रोच दी कोर्ट. काल म्हाका दिसता हायकोर्टान क्लियर कट म्हणला गोवा हॅज टर्न इंटू अ लॉलेस स्टेट म्हणून. कायदो अस्तित्वात आसा काय म्हणून प्रश्न हायकोर्टान काल सरकाराक केला. खरेंच तर बरोबर प्रश्न तो. त्या प्रश्नाचें उत्तर सरकार दिवंक शकचें ना. चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर हू इज गिवींग एडवायस हॅज फेल्ड इन कंट्रोलिंग क्रायम सीन इन गोवा. अँड BJPचो अध्यक्ष स्वता सांगता की आमी गुंडा तयार करतले. ही परिस्थिती आसा. आनी कारण कितें? कारण ते म्हणटा आमी खंय देशभक्त न्ही. आमी देशभक्त न्ही, आमी जग मारता ह्या देशान न्ही. अशें जालें ना तें? आमी देशभक्त न्ही. कारण कितें तरी एक कारण दिता. ते वंदे मातरमाचो अपमान केलो खंय. अरे ज्या वेळार आमकां शाळेन सरकारी प्राथमीक शाळेन शिकपी म्हाका दिसता आमी सगळे जे आसा तुमी शिकले आसतले. आमी ल्हानपणांतल्यान जे वंदे मातरम म्हणटाले तेच आजून पर्यंत म्हणत आयल्या. अजुनूय म्हणटा. कसलो अपमान? कोणाचो अपमान? कोणी केलो अपमान? अरे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम ह्या शब्दाचो जर अर्थ तुमकां कळटालो
जाल्यार तुमी ते देशभक्तीची ज्ञान आमकां दिवचे नाशिल्ले. फेक देशभक्त तुमी, फेक धर्मरक्षक तुमी. मान्य करात हे सगळे तुमी. फेक RSSूय भरल्या. ते 33 ते आज खाकी घालून उबे रावता पळय, तांकां एकदां तांचे ते कितें आसता ते नमस्ते सदा वचले म्हणूंक लाय एक दीस. कळटा जाल्यार पळय. सो फेक RSSूय भरल्या तुमच्या पार्टी भितर. सो हे फेक जे लोक आसा पळय ते आमकां शिकयतले देशभक्ती. आमकां शिकयतले देशभक्ती. वंदे मातरम, वी बाव डावन टू यू नेशन, टू युअर सॉयल, टू युअर रिवर्स. शब्दांचे मिनींग समजता, आकलन जाता, कशें जातलें? जावंकूच शकना. कारण अक्कल जी वापरपाची आसता ती जेन्ना बेअक्कल जाता तेन्ना परिस्थिती जाता. आनी जे उलयता तांकां दिमागी नक्सल्स म्हणटाय. पण दिमाग नाशिल्ले अंधभक्त गुंडा जेन्ना तुमी तयार करता जाल्यार तुमचे कडल्यान आमी एक्सपेक्ट तरी कितें करपाचें? कितें तरी एक्सपेक्ट करपाचें ते सांगा. हांव मुद्दम तांकां एक 4 शब्दांचे विचार करून दाखयता. हांव मुद्दम तांकां ह्या शब्दांचो अर्थ सांगचो आनी मागीर उलोवचें. शुभ्र ज्योत्स्ना फुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदिल भासिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम वंदे मातरम. जेन्ना आमी हें म्हणटा, आमची नदी, आमच्यो जमनी, आमची फुलां, आमची फळां, आमची झाडां हाचो आदर आमी करता. तुमी करता? अरे ज्या मातयेच्या वासाचे हे गुणगान गायता हे गीत, ताजो तुमकां मिनींग जर समजल्लो जाल्यार मांडवी नदी पोल्यूट जावची नाशिल्ली ह्या कसिनोनी. वास घेया त्या उदकाचो, वास घेया त्या उदकाचो आनी मागीर फायंड आवट करा हांवें कितली पोल्यूट जाल्या त्यो आमच्यो नदी, आमची भाटां, आमचे शेताच्यो जमनी, आमची दोंगर काबार करतात मरे तुमी 39A आनी बाकीच्या हातूंत भितर. ताचें उत्तर दिया. खरे वंदे मातरमाचो आदर जर करता, खरी जर देशभक्ती आसा जाल्यार हें पयलीं बंद करात आनी मागीर सांगात आमकां की तुमी देशभक्त न्ही म्हणून. आनी एक शांत सांगता ताका हांव. कोटी कोटी कंठ कलकल निनाद कराले. कोटी कोटी कंठ कलकल निनाद कराले म्हणजे कोटी कोटी वॉयसेस आज भारतांत उठल्या. तांकां कितें म्हणटात तुमी? दिमागी नक्सल्स. ते कोटी कोटी कंठ उठल्या कित्याक? आज गोंयकार कित्याक उठल्यात? तांचो कंठ दाटला मरे आवाज करून करून, बोवाळ करून करून. कारण तुमी डेमोक्रेसी वाट लावन उडयल्या. तुमी देशभक्ती शिकयतले, आमकां देशभक्ती शिकयतले. तुम्ही कसले देशभक्त रे? तुम्ही फेक भक्त, प्रत्येक गोष्टीचे फेक भक्त. पुढे आनी सांगता हांव तांकां म्हणून दाखोवनी पयली. तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म. अरे धर्मरक्षक म्हणपी तुम्ही, देवाचे रक्षक म्हणपी तुम्ही. देवळाच तुम्ही मोडली, गोंयचे एक देवूळच तुम्ही मोडले. देव उखडून काडलो खापरेश्वर. आनी मागीर 6 म्हयन्यांनी जेन्ना बदले तेन्ना नाल आनी शाली घेवन तुमीच गेले, तुमकांच घालून घेतल्यो. देव पिसो न्ही ना लोक पिशे. पिशान काडनाका लोकांक. अयोध्याची चोरी जालीच ती. ते देव राम राम म्हणून बगलमेश्वरी म्हणटा ते ताजो प्रत्यय तांणी दिलोच. ज्या श्रद्धेन लोकांनी थंय दान केले ते दान तुमी चोरले. चोर तुमी, डॅकॉयट तुमी. आनी रातच्या 2 ते देवूळ मोडलें. खापरेश्वराचें देवूळ म्हाका अजून याद जाता. तुमच्या मदलो आज हांगा ना तो एक मनशान म्हाका फोन केलो आनी सांगलें तुमी थंयचे वचूं नाका सर. 12:15 पर्यंत राविल्ले आमी. रातची 12:15 काय 12:30 जाल्ली. फोन आयिल्लो म्हाका आनी सांगिल्लें की सर तुमी थंयचे वचूं नाका, ते मोडटले. विचार केलो, अरे कशें मोडटले? स्वताक हिंदू धर्मीय सनातन धर्माचे रक्षक म्हणपी हे लोक कशें मोडटले? 2:30 सुमार जेन्ना लोक गेले विश्वास करून देवाचेर आनी हे फेक हिंदुत्वाचेर, सकाळी संक उठल्या उपरांत कळ्ळें मुर्ती मोडली. मुर्ती मोडून काडली आनी कशी विसर्जीत केली. ते फेरीबोटीन धुकलून उडयले. व्हिडिओ पळयात. हे धर्मरक्षक, हे अशे देशप्रेमी म्हणपी हे शिकयतले आमकां देशभक्ती आनी देवप्रेम? हे फेक BJP शिकयतले आमकां? फुडें वाचून दाखयता. परत आनी एक स्टांजा वाचून दाखयता. त्वम ही दुर्गा दशप्रहरणधारिणी म्हणजे कितें? मिनींग खबर आसा? आसचो ना. दिमागूच ना जाल्यार आमी दिमागी नक्सल मरे. आमकां आसा.
त्वम ही दुर्गा द्रशपरणधारिणी म्हणजे ती दुर्गा जिच्या हातान ती 10 वेपन्स आसा तीच तुमचो नाश करतली. पूण तुमकां कशें कळटलें? ज्या महालक्ष्मी समोर शपथ घेतिल्ले, ज्या बांबोळेच्या खुर्सा समोर शपथ घेतिल्ले, ज्या बोडगेश्वरा समोर शपथ घेतिल्ले, ज्या दर्गा समोर वचून तुमी शपथ घेतिल्ले, आज तुमचे मंत्री आसा, आमदार आसा, तुमी देशभक्ती शिकयतले आमकां आनी भुरग्यांक ही वायट प्रवृत्ती लायतले. लज दिसूंक जाय ह्या गोश्टीची. हांव परत एकदां सांगता, हे प्रकार जे गोंयांत घडटा ताजेर आज प्रत्येक गोंयकारान विचार करपाचो वेळ येयल्लो आसा. आमी 2 दीस रावले कारण आमचे गेस्ट आशिल्ले, स्टेट गेस्ट हांगा आशिल्ले, पण त्या दिसा जे घडले ते गोंयान हाजे पर्यंत पयलीं केन्नाच घडूं ना. आमी म्हटलां आसत की आमकां तो जागो दितलो काय म्हणून प्रोटेस्ट करपाक, आमी वचचे ना. कारण ते जे येता हांगा ते एज अ स्टेट गेस्ट म्हणून येता. आमी आमच्यो पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसूं, आमी आमचें राजकारण करता, पण तांकां एक अपशब्द, अभद्र शब्द वापरना. कारण आमच्या आवय बापायन जाणी आमकां हे वंदे मातरम शिकयल्ले, त्या आवय बापायन जाणट्यांचो आदर करपाकय शिकयला. आज ते 80 वर्साचे खळगेजी, 80 वर्साचे, 85. अरे हे भुरगे शेमडे पोर, तो शेमडो पोर थंय, ताका तुमी कितें शिकयता? अरे राजकारणाचो आजू कितें कळटा रे तुका राजकारण? हें राजकारण करतले तुमी? ही तुमी दाखयतले, भुरग्यांक दाखयतले करून की ह्या अशा प्रकारचे राजकारण म्हणून अभद्र भाशा वापरप, बुरशी वापरप, बुरशेपणां करप, लोकांच्या आंगार धांवून वचप, हें शिकयता तुमकां पार्टी? आनी ताजो उदो करता भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट. ही अधोगती आज भारतीय जनता पार्टीची तुमी विचार करपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक तांच्या कार्यकर्त्यान लक्षांत दवरा. आज ते जॉब हे ते सगळे अनावन्स करता. 4.5 वर्सांनी दिल्ले, ताजेर वेगळी घेवया आमी प्रेस कॉन्फरन्स. आज ते उलोवची न्ही. प्रकरण हें आसा की कायदो सुवेवस्था मोडल्या, खंयच्या तरी नाशाडी जाल्या, आमकां ज्ञान दिवं नाका. त्या वेळार आमचे बरोबर थंय अर्चित आशिल्लो आनी तांणी तें पळयलां, कपडे पिंजले लोकांचे. म्हाका दिसता अर्चित बाब, आय वील लेट यू टेक ओवर, देन आय वील टेक अप द क्वेश्चन्स. अर्चित वील एक्सप्लेन टू यू वॉट हॅज हॅपन एक्झॅक्टली, आनी मागीर महिला मोर्चाय तुमकां सांगतली, आमचे बाय प्रतीक्षा, की थंय कितें घडलां तें. 2 दिसां पयलीं जेन्ना आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी आयिल्ले, आमी सगळे तांकां रिसीव करपाक गेल्ले. पण जे आमी त्या दिसा पळयले, सगळ्यांनी पळयलां तें कितें जालां तें. एक चित्रपट आसा, गँग्स ऑफ वसेपूर म्हणटा ते. हांवें एअरपोर्टाचेर गुन्स ऑफ बीजेपी पळयल्ले, आनी हे गुन्स ऑफ बीजेपी कोण? हे भारतीय जनता युवा मोर्चा आनी तांचो लिडर बशिल्लो दामू नाईक, नांव घेवन सांगता. ताणें स्टेटमेंट केला, हांव थंय आसपाचो जाल्यार आय वूड हॅव लेट दीस प्रोटेस्ट म्हणून. अरे दामू बाब, तुका लज दिसना? तुका अजिबात लज दिसना? तुझे युवक, एक आमचो 85 year old आमचो सिनियर मोस्ट लिडर, तो स्टेट गेस्ट म्हणून गोंयांत येता. तुमी प्रोटेस्ट करता. प्रोटेस्ट करपाचो अधिकार सगळ्यांक आसता, ना म्हणटा न्ही. बीजेपी अमित बाबान सांगल्या भशेन बीजेपीचे युवा मोर्चाकूय आसा. बट यू आर ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल, यू आर पुटिंग द लायफ एट रिस्क ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. तुम्ही ते रस्त्यार आयले, तुम्ही ते बॅरिकेड तोडून रस्त्यार आयले, लाऊड स्पीकर घेतलो, लाऊड स्पीकराचे परमिशन आशिल्ले, बुके काढून शेवटून मारले, फ्लॅग शेवटून मारले. फाल्यां चिरो आशिल्लो जाल्यार तोय शेवटून मारता आशिल्ले तुमी. हांगा FIR जायना. मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री तो सुद्धा म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी सांगतालो आनी सगळे पुलिसांचेर प्रेशर घालतालो. हांव गोवा पुलिसाक चड काय म्हणना, कित्याक गोवा पुलिसान सुद्धा आपले भशेन ट्राय केले थंय. बट एट द सेम टायम हांव गोवा पुलिसाक हेंय सांगपाक सोदता की तुमी लक्षांत दवरा, तुमी कोणाचे रक्षक ते? तुमी सरकाराचे रक्षक न्ही, तुमी गोंयच्या प्रजेचे, गोंयच्या जनतेचे रक्षक. आमी थंय पिसफुली आमी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोटेक्ट करपाक गेल्ले की बाबा तांकां काय हल्लो जावचो न्ही. आमचे भुरग्यांचे, आमचे युथ काँग्रेसीच्या भुरग्यांचे शॉट पिल्ले ह्या गुंड्यांनी.
तांकां शर्ट पिल्ले, तांकां मारले, तांकां गळो धरलो तेंचो ह्या लोकांनी, ह्या भुरग्यांनी. तुमकां प्रोटेस्ट करपा जाय न्ही. हांवें खूब फाटी कितले आमचे प्रेस कॉन्फरन्स हांवें सांगलां, युवा मोर्चान अनएम्प्लॉयमेंटाचेर प्रोटेस्ट करपा जाय. जेन्ना जेन्सीचो प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना सुद्दां हांवें तांकां म्हणलें तुमी थंय या, तुमकां खरेंच पडलां न्ही गोंयकारांचे, युवकांचे, थंय या, कारापूरच्या लोकां बरोबर या. तुमचो तो सोहम नायक ते कुरचड्यार तेणे सेक्स स्कॅन्डल ते केस जाली ती, तेच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करा. ते भुरगे ते सुसायड करतात, थंय प्रोटेस्ट करा. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन प्रोटेस्ट करा. ड्रग्स वाडले तेचे प्रोटेस्ट करा. कितले विशय आसा, घ्या तुम्ही प्रोटेस्ट करा, तुम्ही लीड घ्या, आम्ही येतो तुमच्या बरोबर. चला गोंयच्या लोकां खातीर आमी प्रोटेस्ट करया. तुम्ही सरकारा विरोध करा. युथ काँग्रेसीन पयलीं स्वताच्या सरकाराच्या विरोधात सुद्दां जेन्ना सरकाराचे मिस्टेक आशिल्लो तेन्ना आमी प्रोटेस्ट केल्लो. पण हे थंड बसल्या थंय कोणाचे प्रोटेस्ट करतात कित्याक? आनी तुमी आमकां देशभक्ती सांगतात. हे युवा मोर्चाचे भुरगे तुमी आमकां देशभक्ती शिकयतले? अरे तुमचे जे हेडक्वॉर्टर्स आसा RSSचे तेजेर कितले वर्सांनी तुमी तिरंगो झेंडो हे करनाशिल्ले, हॉइस्ट करनाशिल्ले? कितले वर्सां सांगा पळोवया. आनी ज्या मनशान आमी गांधीवादी हांगा, आमी सगळे गांधीवादी, पण ज्या मनशान महात्मा गांधीचो जेका मारलो त्या मनशाची तुम्ही पुजा करता आनी जय जयकार करता, आनी तुमी आमकां देशभक्ती शिकयतले? तुमचो थंय देवेंद्र फडणवीस, तेका वंदे मातरम येना, ते हे वतन सोडून हे सनम म्हणटा तो, आनी तुमी आमकां शिकयता देशभक्ती? थंय बरें एकनाथ शिंदे तुमचो, तो कितें पिक्चरांतले वंदे मातरम लायता आनी मागीर सॉरी म्हणटा सगळ्यांक. राजस्थानाक सेम जालें आनी तुमी आमकां शिकयता देशभक्ती? लज दिसना? आनी दामू नायक तूं कितें शिकयता तांकां? कितें शिकयता? आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तुम्ही तरी बाबा समजून घ्या. तुम्ही होम मिनिस्टर, तुम्ही स्टेट गेस्ट, हे लोकांक तुमची इमेज कितें जाता ते पळया. तुमची इमेज पडूक पाड, आमची गोंयची इमेज कितें जाता ते तरी चिंता मातशें एकदां. अरे एक राष्ट्रीय पक्षाचो अध्यक्ष येता गोंयान आनी तेजे अशी सिक्युरिटी लॅब्स जाता, ते बी एअरपोर्टा भायरूच. तुमची इमेज चिंता, बरें तुमची इमेज गेली खड्ड्यान, तुम्ही गोंयची इमेज चिंता कितें जाता ती. आनी हे कोण करपी? गुंज ऑफ बीजेपी, गुंडा ऑफ बीजेपी, तुमचे भारतीय जनता युवा मोर्चा. इट इज शॉकिंग, डिस्ग्रेसफूल, डिस्गस्टिंग वॉट यू आर डुईंग. तुमकां खऱ्यांनीच घेवपा जाय विशय जाल्यार इतले विशय सांगले हांवें तुमकां. या आमी प्रोटेस्ट करया रस्त्यार, यो गोंयकारां खातीर करया, या आमच्या बरोबर. तुमकां इतली पब्लिसिटी घेवपा जाय, कॅमेरा फुडें येवपा, यात प्लीज यात. पण हे विशय गोंयकारांचे विशय घेयात. तुम्ही जे करता पळय, तुम्ही बीजेपीचे नाव ते गेलाच देशभर, ते तर लागलाच वाट. आणि गोवा पुलिसाक सांगता हे 4-5 महिन्याचे उरला सरकार, हेच्या मागीर हेंचे सरकार वतले. सो तुम्ही हेंचे चड आयकुपाक वचनाका. गोंयकारांचे सरकार येतले 5 महिन्यान, तेन्ना तुम्ही गोंयकारांचे आयकुचें पडटलें तुमकां. हेंचे तुम्ही हे करपाक गरज ना. भारतीय जनता युवा मोर्चाक आनीक फाटी लास्ट सांगता हांव, तुम्ही हे गुंडागर्दी बंद करना न्ही जाल्यार आमकांय काँग्रेस पक्षाचे सगळे कार्यकर्ता, आमी गांधीवादी पयलीं परत सांगता हांव, पण आमकां भगत सिंग जावपाक टायम लागपाना. एक लक्षांत दवरा तुमी. आनी हे बेगीनच्या बेगीन तुम्ही बंद करपाय आनी हेंचेर इमिजिएटली FIR रजिस्टर जावपा जाय फॉर ऑल दीस क्रिमिनल एक्ट्स दॅट दे आर डुईंग. आनी हेतून दामू बाब नायक तुवें दखल घे आनी होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम्ही हेतून दखल घेवन ह्या भुरग्यांचेर खरेंच तुमी आसा न्ही, खरेंच गोंयचे पडला न्ही, तेंचेर FIR तुमी रजिस्टर करा इमिजिएटली. हांव मागता प्रतीक्षा कडेन, आमचे महिला प्रेसिडेंटा कडेन की आनी 2 शब्द सांगची. नमस्कार. आता ॲडव्होकेट अमित पालेकर आणि ॲडव्होकेट अर्चित नायकान सांगलात तुमकां, आणि तुम्ही सगळ्यांनी आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून पळयल्लें आसा त्या दिसा कितें कृत्य केलें ते हे भाजपचे युवा मोर्चान. ते युवा मोर्चा असले काय कोण असले खबर ना, अक्षरशः थंय गुंडा असलेले, गुंडा अशे. ह्याच्या पयलीं गोंयच्या इतिहासान अशी घटना केन्नाच घडोवंक ना की एअरपोर्टाचेर प्रोटोकॉल ब्रीच करून गाडयेंचेर जे नेते आसा त्यांच्या गाडयेचेर बुके मारप, काय फ्लॅग मारप, अशें केन्नाच गोंयच्या इतिहासान घडूंक ना. पण हे भाजप सरकार आसा म्हणूनच घडूंक शकता. कित्याक सगळ्या नेगेटिव्ह गोष्टींनी भाजपाक दाखोवंक जाय की आपूण नंबर 1 आसा.
मागीर ते क्रायम रेट आसूं, रेप्स आसूं, एक्सिडंट्स आसूं, तितून ते नंबर 1 जाल्ले आसा. आनी तांकां ह्या गोश्टीची गजालाची लजूय दिसना. जे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष आसा श्री दामू नाईक, ते म्हणटा अभिनंदन करता आपूण ह्या युवाचे. तुमी तो व्हिडिओ त्या दिसाचो सारको ऐका, जाय जाल्यार हांव मिडिया बरोबर परत शेअर करता. थंय महिला आसली, हे आश्चर्यचकित जावपाची गजाल आसा. महिला वर्गाची बाकीच्यो सगळ्यो बायलो थंय आसल्यो. स्वताक की महिला मोर्चा म्हणटा खबर ना, गाळयो घालताल्यो. असले अभद्र शब्द महिला म्हणटात आनी यंग भुरगे म्हणटात आनी हे प्रमोट करता तांकां. अध्यक्ष म्हणटा अभिनंदन. पयलीं हांगा काँग्रेस ऑफिसाच्या समोर येवन तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केल्लेले आसा, घाणेरडी उतरां घालून. तेन्ना तेंचे अध्यक्षच तेंच्या बरोबर तसले अभद्र शब्द वापरतात. म्हणजे हे शोभा दिता, ह्या राज्याक शोभा दिता. आनी कितें शिकपाचें आमच्या फ्युचराचे ह्या फ्युचरान भुरग्यांनी. आनी हांव म्हणटा सगळ्या महिलांक आव्हान करता, तुमी दोळे उगडा, पळया हे भाजप पक्ष कितें करत आसा ते आमच्या आयच्या युथाचे. दिस इज द फ्युचर ऑफ आवर नेशन. दे आर टर्निंग एवरी youth individual into a drug addict, into a criminal, into a गुंडा. अनएम्प्लॉयड गुंडा करत आसा एका युथाक, ह्या देशाच्या आणि ह्या राज्याच्या. वंदे मातरम हे फाटली 80 वर्सां आमी म्हणटात ह्यो देश. तेन्ना भाजपचे सरकार नासले, पण हे भाजपाचे जितले अंधभक्तांक आसा खबर आसना, कित्याक तेंच्यांनी फक्त 2014 पासूनच कितें तो देश पळयल्लो आसा. तेच्या पयलीं तेंचे दोळे बंद आसले. फाटली 80 वर्सां जाली वंदे मातरम राष्ट्रगीत म्हणून चालू आसा. आनी हे जे राष्ट्रगीत म्हणून स्थान सुद्धा पंडित जवाहरलाल नेरून दिल्लेले आसा. आणि हे पळयले तुमी, जर आता आमी तो काल सीएमाचो एक स्टेटमेंट म्हाका सांगूंक दिसता हांगा. सीएमान म्हटले की हे नॅशनल जे सॉंग आसा वंदे मातरम तेजो इन्सल्ट केला म्हणून सोनियाजीन आनी खरगेजीन खंय अपॉलॉजी मागप, माफी मागप ह्या देशाची. आयज खरी माफी मागपाची गरज आसा ते भाजप पक्षाक. भाजपचे बसलेले सरकारान माफी मागूंक जाय ह्या देशाची. सीएम प्रमोद सावंतान आयज माफी मागपाची गरज आसा गोंयकारांची. तुम्ही क्रायम रेट वाडयलो म्हणून माफी मागा, गोंयचे घट्टन निसंटन केले म्हणून माफी मागा, कॅश फॉर जॉब स्कॅम केले म्हणून माफी मागा, कसिनो आणि ड्रग्स केले म्हणून तुम्ही माफी मागा. दर एक रेप विक्टीम आसा त्यांच्याकडे तुम्ही माफी मागा. सोहम नाईकची केस जाला थंय 30 भुरग्यांच्या वयर 50 चेडवांक वयान येवंक नसलेले चेडवांचे स्कॅन्डल जाला, सेक्स स्कॅन्डल, त्यांच्याकडे तुम्ही माफी मागा. आयज गोयची आणि देशाची जर माफी कोणी मागूंक जाय ती फक्त तुम्ही, सीएम सावंतान आणि पंतप्रधान मोदीन. आमकां शिकोव नाका देशभक्ती. आम्ही निषेध करता हेजो काँग्रेस पक्ष म्हणून, आणि महिला काँग्रेस आणि युथ काँग्रेस आणि फुल काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही निषेध करता असले गजालीचे जे तुम्ही कितें शिकयता. आयची महिला थंय उबी रावून गाळयो घालता आणि तुम्ही तेच युथाकूय शिकयता. म्हणजे आय डोंट नो व्हॉट कायंड ऑफ फ्युचर यू वॉन्ट टू सी फॉर इंडिया. कसली फुडचे जनरेशन तुम्ही देशाक हे प्रोवाइड करता. थँक्यू. रजन घाटे, खरोखरच निषेध न्ही. आयज तेंची म्हटल्यार बीजेपीची पार्टींची मनस्थिती किंवा मानसीक म्हणटा तें हाल्लेलें आसा. खरगे साहेब येता म्हटल्यार तांकां दिसलें ही सत्ता गेली म्हण तेंच्या हातींतली, आनी जी एक्सपायरी डेट जाल्ली आसा ही तेंच्यांनी एक विविध विशय घेतलो आनी खास करून तेंच्यांनी वंदे मातरम अटॅक करपाक गेलो. वंदे मातरम हे जे आसा हे 2 वर्शन किंवा 2 छंद किंवा 2 कडवी म्हणटा ती आमकां म्हणपाचे एडवायस दिवपी रवींद्रनाथ टागोर ही कितलीशींच वर्सां जावन गेली 1936 तेन्ना ती वर्ड दिल्ले. आनी थंयसून काँग्रेस पार्टी ही चळवळीची पार्टी, क्रांतिकारांची पार्टी, सगळ्यांची पार्टी. आणि गांधीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना आझाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या व्हडल्या व्हडल्या महान हस्तीन हे 2 कडवी किंवा 2 छंद म्हणपाचे काँग्रेस पार्टीक लायले. आणि आयज पासून ते चलता. जे
आयज ते संविधानांत बरयल्लें आसा, सगळें कितें केल्लें आसा डॉक्युमेंट जाल्लो आसा वंदे मातरमाचो. आयज म्हाका विचारपाक दिसता, आयज हे BJP उलयता हेंचे मूळ म्हणटा ते RSS हेंच्यानी केन्ना भाग घेतलेलो आसा? ज्या दिसा सुभाषचंद्र बोस हेंचे कडेन गेलो मागणी करपा खातीर की आमकां फौज दियात, आमी स्वतंत्र करुया, तेंच्यांनी हें दिवना. ते अंग्रेजीचे तळवे ताटणारे लोक हेंच्यांनी अंग्रेजाक आमचे लोक व्हरून तांकां दिले आनी सेकंड वर्ल्ड वॉराक आमच्या लोकांनी युद्ध करपाक भारी पडले. हे हेंचे हें आसा. हेंकां गुलामान रावपाचें असले, हेंकां मनुस्मृती हाडपाची असली. पण म्हाका इतलें सांगपाक दिसता, वंदे मातरम हें आमकां सांगपाची गरज ना. वंदे मातरम हें आमचें राष्ट्राचें गीत न्ही, तर राष्ट्राचें फक्त राष्ट्रगीत न्ही, तरी प्रेरणा स्फूर्ती देणारे फक्त वंदे मातरम काटो येतालो. हेंच्यांनी केन्ना म्हाका सांगात स्वताचो फ्लॅग धरून 1947 पयलीं फ्लॅग धरून राष्ट्राचो किंवा फ्लॅग धरून उबे रावल्ले आसा? हे केन्नाच उबे रावंक ना. फुडें तेंच्यांनी संविधान जे येताले त्या संविधानाक तेंच्यांनी मान्यताय दिवंक ना. इवन तेणें राष्ट्रगीत जन गण मन म्हणपाक सुद्दां तेंच्यांनी दिवंक ना. अरे फ्लॅग तेंच्यांनी 52 वर्सां आपल्या हेडक्वॉर्टर्साक लावना. ते कितें सांगतले देशप्रेमीची गजाल ह्यो, आनी ते कशे दितले आमकां सर्टिफिकेटी काँग्रेस पार्टीक दिवपाची गरज ना. प्रत्येक काँग्रेस पार्टीचो सदस्य किंवा कार्यकर्तो जो आसा तो संपूर्णपणे ताका खबर आसा राष्ट्रप्रेम कितें, देशप्रेम कितें तें. हे सांगपाची गरज भाजपान सांगपाची गरज ना. तेंच्यांनी धडे आमचे कडसून घेवचे. जर वेळ पडटा जाल्यार आमी स्वताहून तांकां ट्रेनिंग दिवपाक तयार आसा. या आमचे कडेन, कारण सेवा दलाचे काम हा ट्रेनिंग दिवपाचे, बरे बरे कार्यकर्ते देशभक्त असे निर्माण करपाचे. तुमच्या भाशेन फक्त राम राम करून रामाचे देऊळ फोडून ते पयशे चोरपाचे काम हे काँग्रेस पार्टीक करचे ना. दुसरी गोष्ट म्हाका एकूच सांगपाक दिसता की आमी सगळे जाणांनी एक काम करपाक जाय. आमी सगळे एक रावून काम करपाचें. हेंच्या भाशेन हिंदू राष्ट्र म्हणून न्ही, आमी सेक्युलर आसा, आमी सदींच सगळ्या धर्मांक मानता. हेंच्यांनी कितें केलां? लाठी घेवन हे बसताले, हेंच्या लाठी खिळे ठोकून त्या जंतर मंतरच्या आमच्या झेन्सी सुद्दां मारपाचें काम केलें. हे तेंचें काम जावन आसा. आमी तसलें काम करिना. काँग्रेस पार्टी ही तपतरी आसा. काँग्रेस पार्टी सदींच जनजी किंवा युथांक आमी सदींच आमकां तांकां फाटिंबा दितले आनी आमी वंदे मातरम हे सदींच आमचे प्रेरणा गीत किंवा स्मृती गीत म्हणून आमी तेका मान्य केलें. एकूच पॉयंट सांगता की 2 वर्सां पयलीं जेन्ना अमित शाह होम मिनिस्टर आयिल्ले तेन्ना आमकां लिटरली आमचे कार्यकर्त्यांक काँग्रेसचे हाऊस अरेस्ट केलो. आमी जर ब्लॅक फ्लॅग घेवन राविल्ले आमकां उबारून भितर उडयलो. माजी महिला अध्यक्ष श्रीनिवास खलप हे सगळे देवळान गेल्ले, गणपती देवळान थंय कांडेपार थंय, तांकां देवळांतले उबारून अरेस्ट केलो. आनी हांगा सारके ओपन ताणें फ्री हँड दिलो तांकां BJPच्या युथांक. दुसरी गजाल, आतां ते नवीन म्हाका दिसता चंदा चोरी भवन कितें तरी अशें बांदलां हांगाच लागीं. ताणें एक व्हडलें भवन बांदलां चंदा चोरीचें, लोकांचे पयशे लुटून. थंय ट्रेनिंग दिया ह्या भुरग्यांक. थंय ट्रेनिंग दिवपाक म्हाका दिसता तें बांदलां. थंय तुमी ते तुमचे हेडक्वॉर्टर्स करा आनी थंय ह्या भुरग्यांक गुंडागर्दीची लाठी मारपाची आनी कितें करतले म्हणून खबर ना म्हाका. पण थंय आनी तेंचो हेड आसतलो दामू नायक, तांकां सगळें शिकयतलो. हीच प्रवृत्ती तेंची. प्रश्न आसा. ओके अमित बाब, आमी पळयता जेन्ना तुमचे खरगे आयले तेन्ना तांकां सेक्युरिटी म्हणून प्रोटोकॉला थ्रू गाडीय दिल्ली. जेन्ना अशा तरेचे सरकार दिता आनी दुसरे वटेन इतके लागीं जेन्ना हांकां एलाव करता, सो ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी अशें दिसना तुमकां. आनी ताचेर तुमी कितें कंप्लेंट बी करतले ऑफिशियल? कंप्लेंट ऑलरेडी ऑफिशियली फायल जाल्या. अर्चित वॉज प्रेझेंट ऑल्सो. ती ऑलरेडी थंय वतली SP साऊथ गोवा, बिकॉज दीस हॅज हॅपन्ड इन साऊथ गोवा. पयली गजाल म्हणल्यार दॅट इज नॉट अ डेजिग्नेटेड सायट. ती प्रोटेस्ट सायट नाशिल्ली, एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटीच्या अंडर येता. अप टू द एक्झिट ऑफ पार्किंग इट इज ऑल कमिंग अंडर एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी. तांकां ते उबे रावपाक दिवप, त्या भुरग्यांक ते उबे रावून स्पीकर घेवन प्रोटेस्ट करपाक दिवप, दॅट इज द फर्स्ट ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल. एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी शूड हॅव टेकन कॉग्निझन्स ऑफ इट, बिकॉज ATC इज ऑल्सो ऑपरेटिंग. एअर ट्रॅफिक कंट्रोल थंयच्यानूच ऑपरेट जाता, CISF थंयच्यान ऑपरेट जाता. आनी लोक जे भायर सरताले, नॉट जस्ट खरगेजी, जे बाकीचे लोक येतात ते थंयच्यानूच येता. अशा जाग्यार अशा प्रकारचो प्रोटेस्ट जावपाक दिवप, फर्स्ट ऑफ ऑल दीस इज ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी. इट्स अ सिरियस ब्रीच ऑफ सेफ्टी ऑफ द पॅसेंजर्स अँड दी एअरपोर्ट. ह्या आसतनाय चीफ मिनिस्टराचे जे पुलीस, गोवा पुलिसान तांकां थंय उबे रावपाक दिले, दीस इज द फर्स्ट क्रिमिनल ऑफेन्स.
ताजेर पयलीं जावपाक जाय. दुसरी गजाल, जेन्ना प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट हें सगळें हँडल करता आनी Z+ सेक्युरिटी इज नॉट अ जोक. Z+ सेक्युरिटी मिन्स इट्स अ समथींग दॅट दे नीड टू प्रोटेक्ट एज अ नॅशनल थ्रेट टू द गेस्ट. नॅशनल थ्रेट आशिल्ल्या मनशाक जेन्ना अशा प्रकारची सेक्युरिटी तांचेर जेन्ना असॉल्ट जाता, यू सॉ इट, दोज पीपल वर गोईंग. ताचो एक तो खाडयो आशिल्लो आनी वय आशिल्लो तो पोर तो केळकार, तो जेन्ना आंगार गेलो आनी तांचे हे गेले, तांचेर ऑफेन्स रजिस्टर जायना. आय मीन दीस इज अनहर्ड ऑफ दॅट. तुमचेच सेवक म्हणजे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आर, दे आर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स. द सेक्शन which requires to be charged for is something that is interfering with performance of public duty, public function, and it's a very serious offence punishable with a higher punishment. Immediately offence register जावपाक जाय आशिल्लें, पण हें जावं ना. कारण भारतीय न्याय संहिता इज डिफरंट आनी BJP न्याय संहिता इज डिफरंट. दिस इज वॉट आय स्टार्टेड टू फील. सो पयली गजाल म्हणल्यार ऑफेन्स जावपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणल्यार ते जावचेच नाशिल्ले. ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल वील हॅव टू बी चॅक्ड. खंयचे डिपार्टमेंट, पुलीस स्टेशन इनचार्ज वा एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन, वास्को पुलीस स्टेशन हाचे PIन तांकां ते कशें करपाक दिले, क्रायम ब्रांचाक हे सेक्युरिटी ब्रीच कशी फेल जाली हाजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वायट ऑन दीस. हें जर FIR जायना, वी आर अप्रोचिंग दी ऑनरेबल हायकोर्ट एज वेल एज दी अदर कोर्ट्स फॉर प्रायवेट क्रिमिनल कंप्लेंट इफ रिक्वायर्ड. आय वील लीड दीस एज अ पार्टीज रिप्रेझेंटेटिव्ह. कारण दीस कॅन हॅपन विथ एनीबडी. आज हे ताका घडले, फाल्यां आनी कोणाक घडूंक शकता. आनी जर सपोज ते आयिल्ले, कितें जाल्लें, ताजेर हल्लो जाल्लो आनी तांच्या इफ ही वॉज हार्म्ड फिजिकली, वूड हॅव बीन रिस्पॉन्सिबल. दीस इज अ नॅशनल शेम. Z+ security the breach जाता, then who should initiate action? Is the central body who should initiate action or local? पयलीं म्हणजे एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी should initiate action and file an FIR that somebody was allowed to be protesting inside the premises of or inside the precincts of Airports Authority of India. ते फेल जाले जाल्यार गोवा पुलिसाची जबाबदारी आशिल्ली तांकां थंयच्यान काडपाचें. तें जावना. सो इट डिसिप्लिनरी एक्शन ऑल्सो हॅज टू बी फॉलोइंग अगेन्स्ट गोवा पुलीस डिपार्टमेंट who is responsible for this, and breach of security central agency was responsible for his security. तांचे इंटेलिजन्स फेलियर आसा. तांच्या हातान गन आशिल्ल्या काय ना तुवें पळयला ना, आमकां खबर ना. ती स्टीक काडून तांणी तोपिल्ली जाल्यार तुका खबर आसा. दॅट स्टीक ऑफ BJPचो फ्लॅग घेवन स्टीक आशिल्ली, दॅट कूड हॅव बीन यूज्ड एज अ वेपन. इट इज अ वेपन ऑफ असॉल्ट. Under Arms Act also it is a weapon of assault if it is used in a particular manner. So why Arms Act also should not be applied? We don't know. Speaker लावून दिलो कोणी. पण जे भुरगे हजारभर ते आझाद मैदानार जे भुरगे जमिल्ले नीट प्रोटेस्ट करपाक, तांचेर ऑफेन्स रजिस्टर केलो गोवा पुलिसांनी, हांचेर कित्याक जायना? प्रश्न हो पडटा आमकां. स्टीक मारपी दिसता मात तो मारता सोडून बॉडी ती मारता सोडून तो आंगार गेला. ते दोज वर इन सफारी RCH आर पर्सनल कमांडोज दे आर. ते सादे सुदे लोक न्ही, भारताचे सेवक ते, भारतीय सेनेचे सेवक ते, कमांडोज दे आर. ऑन कमांडोज दे वेंट एंड असॉल्टेड देम एंड येट नो ऑफेन्स इज रजिस्टर्ड. आनी लज पयलीं म्हणून दिसपाक जाय ते प्रेसिडेंटाक दामू बाबा. खरेंच सांग तुका हांव, लज दिसूंक जाय हें करपाक. आरे चूक जाली म्हणून सकुशीक सर जाले, भुरग्यांक खबर नासलें म्हूण जाल्या जाता चूक भुरग्यां कडल्यान म्हूण मान्य तरी कर चूक जाली म्हणून. आनी वयल्यान सांगता आय वूड हॅव लेट नेक्स्ट टायम लीड इट वेन अमित शाह कम्स, यू बी देअर फ्रंट वन टू प्रोटेस्ट. और आमकां एक जागो दी थंय, आमी करता न्ही प्रोटेस्ट. जागो डेजिग्नेट कर की हांगा जे कोण कोण येतले तांकां काळो बावटो बिवटो दाखोवपाक हो जागो आमी दवरला म्हणून थंय एअरपोर्टा कडेन. आमी येता फुडले गेले. हय करतले, जातले दितले तुमी. सध्या आमी पळयता इनॉग्रेशन जाता थोडी लायन अप तेन्ना हय मागीर आमकां थंय जागो दी मरे. ते महल बांदला पळय, भारतीय जनता पार्टीन ते महल बांदला पळय लूटमार करून गोंयची, ते पळयला तुमी? आज फोटो आयला ताजो. चंदाचोरी महलूच ते. कारण भारतीय जनता पार्टी इज नॉट अ कंपनी वीच डज बिझनेस, बट बांदला कितें पळय पॅलेस मरे तें. त्या पॅलेसान आतां थंय बसतले आनी फुडें गोंय कशें चोरपाचें तें ठरतलें. आनी हांकां ट्रेनिंग दितली भुरग्यांक. ते झगड्यो करपाच्यो, घोडयो मारपाच्यो, सुरयो मारपाच्यो, तेंय दिया. आसा तुमचे कडेन लोक तसले? आसा एकटो गुंडा आसा, तो म्हणटालो हांव व्हडलो गुंडा म्हणून. म्हाका याद जाता 2-3 वर्सां फाटीं म्हणिल्लें ताणें, संकल्प आमोणकार, हांव व्हडलो गुंडा म्हणून. व्हडलें सांगिल्लें मरे तुमकां. ताज्या अंडर बी एक ग्रूप फॉर्म करा. ड्रग्स एजंटूय आसा. एकट्यान सांगिल्लें की आमकां खबर आसा म्हणून गोंयचो तो कोण नार्कोसाचो कोण तो म्हाका याद जायना. पाब्लो एस्कोबार आसा म्हणून BJP तांचोच म्हणपी. सो पाब्लो एस्कोबार आसा हांचे कडेन, गुंडा आसा हांचे कडेन, चंदाचोर आसा हांचे कडेन, डेकॉयतूच म्हणजे फूल एक टिमूच सेटअप करा आनी थंय वयर घाला डेकॉयताचें घर म्हणून हें. सो दीस इज वॉट इट इज. दीस इज एब्सोल्युटली समथींग वीच इज सिरियस. वी आर नॉट गोइंग टू लेट दीस डाय डावन लायक दीस. एज पार्टी, एज यूथ, एज आमचे प्रेसिडेंट अध्यक्षान फूल गो हेड दिला हे फूल परस्यू करपाक.
कारण दिस इज समथींग वीच कन्सर्न द सेक्युरिटी ऑफ अ प्रोटेक्टेड पर्सन इन इंडिया and has to be immediate action has to be taken. Bharatiya Janata Party घेना, we will approach the court. There is no second thoughts or doubts about it. Thank you. एलिगेशन जाता ते म्हणजे वंदे मातरम तुम्ही एकूच पॅराग्राफ वंदे मातरमाचे जशें ताणें म्हणलें दोन चॅनल ते म्हणप आसता एकूच काम करया तुजे कडेन गोंयांत कितले बीजेपी कडेन आमदार आसा 33 एक अध्यक्ष नंबर आसा तुजे कडेन 33तलो 33 नंबर आसा 30 धर तुम्ही. 33तल्या कितल्याचे नंबर आसा तुजे कडेन आसा करता न्ही फोन तुमी मिडिया म्हणून अध्यक्षाचो नंबर आसा फोन लायव्ह वाचूनच म्हणून दाखय म्हणून सांग फुल अमित बाब नाही खरें राव एकूच मिनिट प्रश्न डिफरंट नाही प्रश्न सिंपल म्हणटा तो म्हणटा आमी 4 स्टांजा ते 2 स्टांजा म्हणले तेच म्हणत आयले 80 वर्सां जाली तो कितें म्हणटा एक दोन सो आमकांय स्कुलांनी तेच शिकयल्ले हांव ल्हानपणान जेन्ना आमी ते कांपालार जेन्ना मार्च पास्ट करपाक वताले वंदे मातरम आमी तेच म्हणटाले सगळे सोड हांव म्हणटा हांव एकूच सांगता जेन्ना पंतप्रधान वाजपेयी जालो तेन्ना हे दोनूच छंद किंवा दोन कडवे म्हटलेले इवन मोदी जालो तेन्ना आता कितें नाही, हांव तुका टार्गेट करना अमित शाह सांगता तशें नाही वागपाचें नोटिफाय केला नोटिफाय जाल्या उपरांत Notify जाला. शिकतले हांव म्हणटा तूं सगळे सोड अपमान करता मरे भारतीय जनता पार्टी म्हणटा Notify की ते 4 स्टांजा म्हणटा 2 स्टांजा म्हणटा म्हणून अपमान जाता हांव म्हणटा एकट्याक तरी ते फूल आतां वाचून म्हणूंक लाय 6 स्टँडा वाचून न्ही सर वाचून म्हणूंक लाय सर, अरे आमी म्हणटा न्ही अरे हांवें तुका प्रेरणास्थान दाखयलें हांवें तुका सांगलें पळय तेंकाच वंदे मातरम खबर ना देवेंद्र फडणवीस हे वतना हे सनम म्हणटा थंय दुसरे एकनाथ शिंदे वंदे मातरम पिक्चरांतले लायता कशें आसा मरे देशभक्ती फील जावपाक जाय हांगाच्यान फील जावपाक जाय म्हणलें म्हणून जायना वंदे मातरम म्हणटा आसतना ताजो मिनींग समजपाक जाय ताजो मिनींग समजलो आशिल्लो जाल्यार हे मनोद्यो आमची भाटां बेसां पिड्ड्यार करचे नाशिल्ले कारण तातूंत सुजलाम सुफलाम जे म्हणलां जे देवीचें गुणगान केलां जे जमनीचें गुणगान केलां जे आमच्या मातृभुमीचें गुणगान केलां तें गुणगान जर तुमकां कळटलें आशिल्लें जाल्यार फेक देशभक्ती फेक राम भक्ती फेक शिव भक्ती तुमच्यान आसा पळय ती तशी आसची नाशिल्ली खरें फील जावपाचें आशिल्लें आमकां देशभक्ती शिकोवं नाका देव बरें करूं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर